कुळगडचो लोक पीडीए आणि ओपीडीच्या विरोधान एकठांय आयल्यात. कलंगूट मतदारसंघ फोरमाची थापणाय केल्या. कुळगडच्या लोकांच्यो जायते प्रश्न आसात, मात ते सुटावो करपा खातीर मुखार येना. उदक, लायट अशे जायते गरजेचे प्रश्न लोकांक आसात. रस्ते रूंद करून कुळगडच्या लोकांक ताचो कांयच फायदो ना. मनोहर पर्रीकारानय कितलीशीच आश्वासनां दिल्ली, अशें कळंगूट फोरमाच्या वतीन अध्यक्ष प्रेमानंद दिवकार म्हणटा. फाटीं आमी एक उदकाचो प्रॉब्लम घेतलो, तो आमी फॉलोअप केलो अप टू द मिनिस्टर लेवल. मातशें 2 दीस उदीक सोडलें लोकांक, परतून बंद केलें. आतां परतून सेम प्रॉब्लम. पॉट होल्साचो आमी घेतलो. रोडाचेर सगळ्याक पॉट होल्स आसले कलंगुटान, उदक भरोन रावतालें. रस्तो खंयचो आनी पॉट होल्स खंयचे हें दिसनासलें, सगळें एक जाल्लेलें. तेन्ना तो पॉट होल्स आमी इतलो इश्यू घेतलो. आय थँक ऑल द प्रेस जांच्यांनी आमचो तो इश्यू बरे भशेन कवर अप केलो. बरो व्हडलो इश्यू जालो तो. आनी विदीन 15 days अशें म्हणटात 2 दिसां भितर थोडे 2-3 आसले व्हडले ते तेंच्यांनी पुरोवंक स्टार्ट केले. आनी 15 दिसां भितर सगळें हॉट मिक्स घालून तेंच्यांनी पुरयले. पण तरी इंटरनल रोड्सांक हो इश्यू अजुनूय आसा. तिसरो म्हणटा तो आमची इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कॉमन लोकांची एक नीड आसा. आमी इश्यू घेता ते फकत कॉमन पर्सनाचे. कलंगूट आख्खे कॉन्स्टिट्युएंट, इस्पेशली कलंगूट जे आमी म्हणटा, आनी सगळे आमचो CM सुद्दां येवन पयलेंच सांगलें की कलंगूट आपूण येत जाल्यार कलंगूट आपूण वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन तयार करतलो म्हणून. 6 वर्सां जावन गेली. कलंगूट जशें आहा तोयच आहा. डेव्हलपमेंट आमी फकत पळयता की रस्ते व्हडले करता. कोणाक लागून करता? रस्ते व्हडले कॉमन पर्सनाक त्याचो बेनिफीट कांयच ना. रस्ते व्हडले करता, ड्रेनेजीस घालता. ते ड्रेनेजीस घालता ताका कनेक्टिवीच ना. पावसाचें उदक वयता ते ड्रेनेजीन थंयसरूच साठून उरता. ते ड्रेनेजीस तर वचोन कित्याक एक नल्ला जाल्यार एक कितें आसा ताका तर कनेक्ट जायना, तें उदक थंयसरूच उरता. दॅट एट्रॅक्ट्स द मॉस्किटो ब्रिडींग. आमचें जें प्लॅनिंग जें आसा पळय तें फकत सारकें प्लॅनिंग ना. इट इज टोटली अनप्लॅन्ड. इट इज एट्रॅक्टिंग मोर डिजीजीस टू द विलेजीस. कलंगुटीन 6 वर्सां जायकाचो प्रोजेक्ट चलता. 3 वर्सांनी कंप्लीट करपाक आसलें तें. 6 वर्सां जालीं, आजुनूय सारको ना. हितून जे कलंगूटचे ट्युरिस्टीक प्लेस म्हणटाले आमी, बिझनसवाल्यांक सगळ्यांक त्रास जाला. बारीक बारीक आमचे कॉमन लोक आसले त्यांचे गेस्ट हावज आसली, तोंड्यान तेंचे पोट चलताले तेचेर, तांकां त्रास जाल्लो आहा. आनी हो त्रास कंटिन्यूस आहा गेल्या 6 वर्सां पासून. ताजेरूय आजून कोण कांय उलयना. जो 3 मिटर जो रस्तो आसा लोकलांक लागून, जो सर्वीस रोड आसा पळय, त्याचेर प्लॅनाचेर दाखयता आमी 6 मिटर रस्तो, तितून थोडीं घरां सुद्दां मोडोंक वयता. हें कोणी सर्वेच करूंक ना. जेन्ना आमी ऑब्जेक्शनां घातली हेचेर, तेन्ना येवन बेश्टी टेपी लायता, हें दुरीक ओके आमी हो बारीक करता. पूण जेन्ना तुमी प्लॅनिंग केल्यात तेन्ना तुमी हें पळोवंक नासल्यात. हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. म्हणजे हेचो हिशोब असो जाता की तांच्यांनी जें प्लॅनिंग केलां पळय तें फकत ऑफिसान बसून केलां. एंटायर कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. इट इज नॉट जस्ट वन विलेज, बट आख्खी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक हांगर एकठांय जाल्लेले आसात. आनी आमी प्रत्येक फावटी ODPचेर निशेध मारलेलो आसा. पण तरी आसतना तेंच्या मोतीन कित्याक वचना, तेंच्या कानार तो आवाज कित्याक पडना, हें आमकां आजून पासून कळना. आतां ODPचेर आमी उलोवन गेले जाल्यार तेतून आमचे दोंगर आसा. हे दोंगर कोणीन सारकें इन्स्पेक्ट करूंक ना. हें प्लॅनिंग आमी एक्सेप्ट करिना. जेन्ना प्लॅनिंग जें कितें आसता, जर एक कमर्शियल एरिया आसा, इट हॅज टू बी डिमार्केटेड एज अ प्रॉपर कमर्शियल एरिया, नॉट पिक एंड चूज. हांगर जाल्लेलें आहा पिक एंड चूज. आपणाचो कोण आसा फेवरेट तेचे ओके तुजो आपूण ब्लू करून उडयता. आनीक कोण आसा बरें तुजो आपूण. इट शूड नॉट बी पिक एंड चूज. जेन्ना पिक एंड चूज जायना,
देन इट बिकम्स द प्रॉपर प्लॅनिंग. कमर्शियल हा ती एरिया तुम्ही कमर्शियल दाखया, आमकां प्रॉब्लम ना, पूण इट हॅज टू बी सस्टेनेबल प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट. माद्रीचे कॉन्व्हेंट स्कूल आसा थंय डिस्को क्लब आनी कॅसिनो हाडपाचें राजकारण सरकारान चलयलां. ताका आमचो आमदार तेंको दिता, मात असले गजाली आमी खपोवन घेवचे नात, अशी शिटकावणी दिवकारान कोळंगडच्या आमदाराक दिल्या. सिस्टरीचे थंयसर हें आहा कॉन्व्हेंटा, थंयच्या सायडीक तेंच्यांनी एक डिस्को क्लब आनी हांव आयकतां थंयसर एक कॅसिनो सुद्दां येतलो म्हणून. आनी तेचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर आमची पंचायतूय एक्शन घेवंक पावना, MLA एक्शन घेवन पावना आनी गव्हर्मेंटूय तेचेर कांय करिना. जर तर हे कोणूच एक्शन घेना जाल्यार लोकांनी अशें डिसायड केलां की आमी ताचेर एक्शन घेतले. आमी सगळे लोक भायर सरतले आनी हितून फकत आमीच कोंगडकारूच न्हू, हितून सगळे आख्खे कोंगडच्या भायले, कानोचे, पोर्रीचे, आरपोरा नागवाचे लोक सगळे जाण येतले. कोळंगड मतदारसंघ फोरमाची शुक्रारा पणजेन पत्रकार परिशद जाली. कोळंगडच्या जागृत लोकांनी एकठांय येवन ह्या फोरमाची थापणा केल्या. कोळंगड फोरमान PDA आनी OPDक विरोध केला. PDAच्या नांवान हजारांनी जमीन सेटलमेंट झोन केला. आनीकय करपाचो आमदार मायकल लोबोचो प्रयत्न आसा, असो आरोप अध्यक्ष दिवकारान केला. प्लॉट नंबर 165/1 ऑलमोस्ट 33,000 स्क्वेअर मीटर एक सेटलमेंट करून उडयला. 33,000 स्क्वेअर मीटर सेटलमेंट केला तेंचे. आनी त्याच प्लॉटाक एक पार्ट आसा 3,000 आनी कितें तो एक कम्युनिदादीचो. आतां तांचो फूट नोट सांगता कम्युनिदाद लँड कॅनॉट बी कन्वर्टेड, पण तो 3,000चो जो प्लॉट आसा कलंगूट कम्युनिदादीचो तोय तेंच्यांनी येलो मार्क केला आनी थंयसर खंय प्लॉटिंग करपाची आसा. त्याच्या फुडें तेची कनेक्टींग एक प्रॉपर्टी आहा प्लॉट नंबर 253, थंयसर तेच्या मुद्द ती कम्युनिदादीची आनी इट इज मार्क्ड एज अ गव्हर्मेंट लँड फ्रॉम 1 in 14 states इट इज अ गव्हर्मेंट. त्याच्या मुद्दी एक 10,000 स्क्वेअर मीटर तांच्यांनी मार्क केला. वो 10,000 स्क्वेअर मीटर तांच्यांनी मार्क केला आनी थंयसर एक कितें तरी करूंक सोदता ते, एक व्हडलो जिजसाची एक इमाज घालूंक सोदता खंय, ती सगळ्या लोकांक दिसपाची. आतां वो दोंगराच्या मुद्दी जेन्ना तूं जिजसाची इमाज घालतलो तेन्ना तो लोकांक कसो दिसतलो, लोकांक थंय वयचें पडलें पळोवपाक. तेन्ना वो फकत एक लोकांक पिसो करपाचो एक प्लॅन. हो जो 165/1 प्लॉट सांगला थंयसरसून तेंच्यांनी 10 मीटर रस्तो दाखयला बाउंड्रीसून आनी इट इज टचिंग टू प्लॉट नंबर 253. आनी ही हांगर एक सेंटिमेंटल ब्लॅकमेलिंग चालू आसा. थंयसर पळय ते 10,000 स्क्वेअर मीटर तेंच्यांनी डिमार्केट केला. थंयसरसून हो रस्तो तेंचो प्लॅन आसा ती हो 10 मीटर सेम रस्तो फुडें कंटिन्यू करप आनी तो पळय बाकीची एरिया आसा दॅट प्लॉट इज 52,000 स्क्वेअर मीटर. सो 42,000 स्क्वेअर मीटर तांचे प्लॅन आसा टू कन्वर्ट दॅट लँड आनी प्लॉटिंग करपाचो. 10,000 तेंच्यांनी बसलो दाखयला जे आमी जिजसाची इमाज घालता म्हणून. दिस इज द सेंटिमेंटल ब्लॅकमेलिंग ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ द प्लॅनिंग ऑथॉरिटी. तांकां खबर सुद्दां ना. जेन्ना हांवें हाचेर ऑब्जेक्शन घातलें तर तेन्ना तांचो कोण तो इंजिनियर NGPDAचो टेंगसे म्हणून म्हाका एक लेटर येयलें आनी तो येतलो म्हणून. अमको एक दीस थारलो. हांव ताका फोन मारून आख्खो दीस रावलो. ताचो फोन नॉट रिचेबल, इट इज अ स्विच्ड ऑफ. जेन्ना तुमी इन्स्पेक्शनाक येतात आनी तेन्ना तुमी आमकां सांगतात रावा म्हणून, तुमी तुमचो मोबायलूच ऑफ आसता म्हणजे तुमकां ती इन्स्पेक्ट करपाची ना. बेकायदेशीर माती घालून जमीन पुरयतात म्हण कागाळी केल्यात, मात चौकशी करपा खातीर आफयतात आनी हजेरी लायतात. लोकांक फटोवन लोकांच्यो सयो घेतात असो आरोप अध्यक्षान केला. प्रत्येक आमी जेन्ना NGPDA ऑफिसान हियरिंगाक सुद्दां गेल्ले थंयसरूय आमकां कितें नाका जाल्लें दिसलें.
थंय तेंचे फकत फोटो मारताले, दुसरे रजिस्टराचेर तुजी सायन घेताले, बाबा तूं हियरींग येयला. जेन्ना हांवें मागलें बाबा तुमी फोटो कित्याक मारतात, फोटो मारूं नाकात आमचे, तर ना ते रिकॉर्डाक जाय. दुसरें मागीर आमी तेन्नाच हांवें बोबाळ केलो आनी एक एप्लिकेशन थंयसरूच इनवर्ट केलें की जें कितें हियरींग जालां त्याचो जे हियरिंगाची नोटींग जें आसा पळय ताची कॉपी प्रत्येक कोणाचें हियरींग जालां पळय ताका दिवची म्हणून. आजून पासून कांय पत्तो ना. आनी तितून सब कमिटी आयज जी तेंची जी NGPDAची आसा सब कमिटी, ही सब कमिटीन आमचो थोडे मनीस अशे आसा की तांकां व्हरून थंयसर बसयल्या, जांकां कितें टॅक्निकल कांय खबर ना, असल्या लोकांक थंयसर बसयला आनी तेंच्यांनी कितें रिपोर्ट त्याच्या हियरिंगाचेर केला तो आजून पासून. पण ताची कॉपी हांवें RTIचेर परत एप्लिकेशन करून मागला. ती कितल्या दिसांनी मेळटा ती तुमच्या फुड्यान मागीर दवरता, बाबा तो रिपोर्ट कितें तो. एक रीट पेटिशन फायल करचें पंचायतीन म्हणून आमी एक तें रेजोल्युशन घेतलेलें तेन्ना. कलंगूट पंचायतीन एक रीट पेटिशन फायल केलें. त्याच्या मागीर आमचे बाब डेमियन टेलिस जे कानोचे आहले ताणीन रीट पेटिशन फायल केलें. तांचे आजुनूय चलता. पूण पंचायतीची जी इलेक्शनां जी जाल्या उपरांत जी पयलींची बॉडी आसली जाणी रीट पेटिशन फायल केलें ती हल्ली आनी नवे पॅनल कलंगूट पंचायतीचेर येयले. जेन्ना ह्या नव्या पॅनलान कितें केल्लें, फर्स्ट मिटींग जे मंथली बॉडी मिटींग आसता मेंबरांची, ते पयले मिटिंगेक तेंच्यांनी एक रेजोल्युशन घेतलें, दॅट इज ऑन 28 जून 2017, की जे रीट पेटिशन फायल केलें ते प्रिवियस बॉडी ते विड्रॉ करचें म्हणून. आतां कित्याक विड्रॉ करया हें आमी आतां हें रीट पेटिशन फायल करचें म्हणून आमी ग्रामसभेन पास केलेलें. हांच्यांनी तें पंचायत बॉडीन हें करून रिवोक केलें. ग्रामसभेक विचारूंक ना. ODP सुद्दां जेन्ना येयलो आमी कितले सजेशन घातले, बाबा हे लोकां फुडें तुमी मांडा आनी लोकांक डिसायड करुनी बाबा तांकां कितें चेंजीस जाय, कितें डेवलपमेंट जाय. आयज पासून हें लोकां फुडें येयल्लें ना. जेन्ना एंटायर प्रोसेस हो जालो तो आमी समजता इट इज नॉट करेक्ट एज पर द लॉ अँड वी कंडेम दीस एक्ट. आमी हेचेर निशेध मारता. कुळंगूटच्या लोकांकडे मागता की ताणें जागे जावचे आनी समाज चळवळीक तेंको दिवचो, अशी कलंगूट फोरमाचो अध्यक्षान विनवणी केल्या. PDA जाली जाल्यार घरां रेगुलरायज करपाक सोंपेपण जावचें ना. कोणी अंडर PDA रूल घरां मोडपाक सोंपेपण जातलें हें लोकांक लक्षांत दवरचें आनी ही PDA आनी ODP आमकां नाका म्हणून निश्चय मारीत रावचो. आमच्या भुरगेपणाक आमी कितलीं सुकणीं पयलीं, तशींच कितलीं आमी फळां पयलीं, काजू, जांबळां, चुन्नां, काण्टां, ती आमी फुडाराक आमी ते फोटो आमच्या भुरग्यांक दाखोवचे पडटले. व्हडलीं व्हडलीं फळां आमच्या दोंगराचेर जातालीं आनी आतां ती बिल्डिंगां जालां म्हणून. देखून म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी तुमी धिराण भायर सरात आनी तुमचो आवाज हे ODP आनी PDAचेर उठोया. तो सरकाराची पावसो आमी उबी रावची न्हू आनी ही आमची ODP आनी PDA आमी डिनोटिफाय केल्या बरोबर आमी उगी बसचे ना.